नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सरकाराची नवी आर्थीक सहाय्य येवजण मान्य। पयलींचे येवजणे प्रमाण सरकारान ऊस उत्पादकांक जमनी प्रमाण करची आर्थीक मजत। ऊस उत्पादक शेतकारांची मागणी। आयज फाल्यां झडटलो उटंगराचो पावस। हवामान खात्यान जारी केलो रेड अलर्ट। 22 आनी 23 तारखेर ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 24 ते 27 मेरेन येलो अलर्ट। आडवेळा पावसाक लागून सांगे केपे वाठारांतल्या शेतांचे जाले लुकसाण। पावस सुरूच उरलो जाल्यार लुकसाणींचें प्रमाण वाडटलें। पावसाक लागून शेतकारांच्या कपाळार पडटल्यो आटयो। पावसाळ्याक तोंड दिवपाक पणजी शार सज्ज। 20 धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण पुराय। संबंधीत खात्याक वळेरी सादर। 350 मदली 250 धोकादायक झाडां उडयली कातरून। सगळी यंत्रणा सतर्क, सांगता महापौर रोहित मोन्सेरात। ट्रान्सफॉर्मराचेर शॉक लागून मरण येवपाचे घडणुकीची करतले खोलायेन चवकशी। 48 वरां भितर येतलो अहवाल। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची माहिती। गोंयच्या शाहजहानाचे गोंयांत आसात खूब ताज महाल। काणकोणच्या रवींद्र भवनाक लागिल्ले गळटे उपरांत विजयाची टिका। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत वादळी वारे सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशाणां घातली। मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या पावसान कांय वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक साचलें। तशेंच दुकानां सयत शारांतल्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली। पळयात पुराय बातमी। मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशाणां घातली। कांय वाठारांत पावसा पयलींची कामां पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक भरिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचलें। लोकांच्या घरांनी तशेंच दुकानांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली। तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जालें। तेंच्यानी ते उदक सगळे फाटले येता आनी हांगा तेचे हे व्हडले ना उदकाचे ते खातीर सगळे उदक येयले आनी सबंद लोड जालो आनी सगळ्या घरांनी उदक गेले डायरेक्ट आनी काय पळोवंकूच ना। सगळे पोंचून सगळे भितून आनी सगळे ब्लॉक जाला हांगा। काय तेका हेच करूंक ना, तेका वाटूय करूंक ना तेका आनी सगळे 5-6 घरांनी उदक गेला ते सबंद। तुम्ही कितें मागता म्हणजे पावस एक तर हांगा एक सायडीन गटर आमकां सारको दिवचो आनी नालो मातसो मोठो करून बरो बांदून दिवचो हांगा, नाल्यार ते वर्साचे वर्स अशेंच जाता। पूण अंदू सारकेच हे जाले। ह्या फावट पयलींच उदक येयले सगळे पयल्याच दिसा। कितें जाल्लें अचानक उदक येयलें घरान तेन्ना? सगळें भिल्ले मरे सगळें आंगो येयले आसले पळय ते म्हाका उखलून तेणी घाल्लें तुका उखलून येयलें तुका? उखलून येलें तिका हय।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मॉन्सुना पयलींच्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयांत शेतीचें बरेच लुकसाण जालें. सांगे आनी केपें म्हालांत वांयगण शेतीची लुवणी उसरां जाता. लुवणी करपाक मशीन वेळार मेळूंक नाशिल्ल्यान पिकाचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें अशें शेतकाऱ्यांनी सांगलें. अवकाळी पावसाक लागून शेतकारांक बरेच लुकसाण जालां. डिसेंबरांत मेळपी उदक जानेवारी म्हयन्यांत मेळिल्ल्यान वांयगण शेतां करपाक कळाव जालो. केपें सांगे म्हालांतल्या काकोड आनी मळकर्णे वाठारांतल्या पिकांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. जाल्यार शेतांनी उदक भरिल्ल्यान लुवणी करपाची उरली. कांय शेतकारांनी लुवणी करपाक मशिनां शेतांत व्हरपाचो यत्न केलो. मात शेतांत चिखल जाल्ल्यान ती मशिनां चिखलान आडकून पडलीं. पावस पडप चालूच उरलो जाल्यार आनीकूय पिकांचें लुकसाण जातलें अशी खंत शेतकाऱ्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. पिकून आहा ते झडटले न्हू आतां सगळे. आज जर पावस पडला आज पावस पडल्यार झडटले आनी ज्योती आहा ते झडोवन पडटा जमनीर पडटा. ते कर्जत बी जाल्यार मातशें उरता. तुमगेलें पिकलां आमगेलें पिकलां पळय तें लिवपा मेळना. आमकां 10 दीस जाले आतां येवन येवन वयता आमी. कित्याक लागून मिशिनां लागून मिशीन मेळना पळय 10 दीस जाले. रातीर येयले तेजेर सामकें चड आड पडलें अशें करून न्हिदलां आनी पयलीं पळय तेजेर तें किलो रो येयला सामको येताम जालो. आतां कितली शेत काल पडटेची चड हे जालें. हय आतां कितें करप थांबावयल्या उदक गेलें न्हू. हय आतां मशीन कितें केलां मशीन घालता चालू. तेमकां हांवें कितें सांगलें हो ते म्हणटी घाल म्हळ्यार तें पयलीं लायला आनी मातशें वोल जालो भात भार सरोन लागली. चड शेत आसा बरें आमगे धाकणां ते म्हणल्यार आजून लिवून आसलेलें. केन्ना घातलें मशीन काल ते आमगे एश नायना वर वयलें आनी आतां तो तितलो पावस नागोयच नाहलो ते काल सांजचे. आतां काल सांजे न्हायतना हे खुनेल बरो येतलें तेन्ना पावस येयलो. कितल्या सुमार 5 येयलो. आतां रातभर पावस पडला न्हू. आतां कितें करतले तुमी कितें आसा आतां पावस पडलो जाल्यार कितें करपाक. आतां आमी कितें करता ते पिड्यार तें आतां किलो ते आतां कोण राज घायलो आतां व्हडले भात. त्या प्रमाणे कालच्यान जो पावस पडटा कमी कमी म्हाका दिसता काल सांजच्यान जो पावस पडटा काल रातभर झडत आशिल्लो आनी तेजो अफेक्ट खंय तरी लोकांक जी शेतकरी आसा मोस्टली मळकर्णे काकोडा बेल्ट ऑफ केपें सांगे तालुके एरिया पडटा थंय पडलेलो आसा आनी खंय तरी तेंची शेतां ती पिकलेली आनी खंय तरी तेंगेले कट करपाचें चालू आशिल्लें मशिनरी घालपाचें हें खंय तरी काम काल खंय तरी संकटां आयिल्लें आसा. लोकांक मोठ्या प्रमाणांत मोर देन 60% लोकांक लुकसाण जाल्लें आसा. ज्यो मशिनी घातलेल्यो आसा ती रोमन आसा शेतांक. तशेंच लोकांचें म्हणणें आसा जे शेतकऱ्यांक विचारलें फाटल्या वर्साक जें उदक सोडलेलें त्या कॅनलांनी तें डिसेंबर स्टार्टींग सोडलेलें. ह्या वर्सा खंय तरी जानेवारी म्हयन्यांत लेट सोडलेलें हें शेत आसा जें पिकोवपाचें आसा तेका लेट जाल्लो आसा. कमी कमी 21 दीस लागतात शेत रोयतरी तें पीक पिकपाक. हेजेर खंय तरी शेतकऱ्यान क्वेश्चन केला सरकाराक की ज्यो गोश्टी खंय तरी योग्य टायमार जे प्रमाण ठरयतात डिसेंबर म्हयन्यांत तेन्नाच त्यो उदक तांकां मेळपाक जाय. खंय तरी लेट जाल्ल्यान आयज खंय तरी शेतकऱ्यांक हें मोठें लुकसाण भोगपाक पडलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. मंगळारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पणजे शाराक व्हडलोसो त्रास जावंक ना. शारांत सुमार 20 धोकादायक इमारती आसात. तांचें सर्वेक्षण पुराय करून संबंदीत खात्याक वळेरीत दिल्या म्हूण पणजे महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. मजगतीं रान खात्यान धोकादायक आशिल्लीं 350 झाडां कापपाक सांगलां. तातूंतलीं 100 झाडां कापपाची उरल्यात. हें काम बेगीनूच पुराय जातलें. पावसाळ्याक येवकार दिवपाक पणजे शार सज्ज आसा. सगळी यंत्रणा सतर्क आसा अशी माहिती महापौर मोन्सेरात हांणी दिली. No, wait. And what about the dangerous buildings and trees? See that full list of buildings now we've spoken to GC. I'll give you that full list of all the surveys that have been done. Now trees, Forest Department have given us a list of some 350 trees. So there are some 100 or something that are still left, pruning and all. So that the teams are active throughout the day. See, last time yesterday train there was no major issue anyway also. Only in that Miramar Circle. There's one drain estimate that is being prepared through PWD for that drain from Miramar Circle till Bal Bhavan. So that should reduce all the flooding in the Stella Marie area also. Apart from that, there is no major. Ego bar also, I've called somebody from PWD now to check and see what the issue, what we can do over here. You know, there is some minor thing because that drain got clogged. Apart from that, Panjim was okay, there was no issue. You told just now the 303. It is it from the Panjim or around? Only Panjim. Only Panjim. See, last time that girl passed away. Yeah.
roots were cut and the tree was unstable and it fell. So we had asked the forest department to conduct a survey of all the trees. And only Altin escaped. They were doing that. So out of all those trees, around say 150 are left to be cut. Okay. So that my teams are getting it done throughout today. And what about those buildings, dangerous The buildings? buildings also, that full list of GSE has sent a report to all of us. Now we're going to act on that full list. How many There were some 20 or something buildings were there. in the Benjamin? Okay. Pre-monsoon was okay. So it rained yesterday, there was no issue. So but as and when, see, like, yesterday was a good trial for us also. Now we know that there were no major issues, so we are working on whatever the clogged areas are. So there should not be a... ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करपा वेळार सगळी साधन सुविधा दिल्ली तरी लेगीत लायनमॅनाक शॉक कसो लागलो हाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. हे विशीं वीज खात्याचो मुखेल अभियंतो स्टिफन हाका 24 वरां भितर सखोल चवकशी करून 48 वरांनी अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली. ट्रान्सफॉर्मराचे दुरुस्तीचे काम करतना होंडा 70 वाठारांतल्या चंदू गांवकर ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्ले. ताच्या वांगडा काम करपी सर्वेश गांवकर हाकाय शॉक लागून मातशी दुखापत जाल्ल्यान सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. ट्रान्सफॉर्मराचें काम करपा वेळार सगळी साधन सुविधा दिल्ली. लायट लेगीत बंद आशिल्ली तरी लेगीत लायनमॅनाक शॉक कसो लागलो हाचें कारण अजून कळूंक ना. हे विशीं वीज खात्याचे मुखेल अभियंतो स्टिफन हाका 24 वरां भितर सखोल चवकशी करून 48 वरांनी अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. आज सकाळी 12:30 वरांचेर होंडा वाळपय 70 विमानांत जाली. जें कितें घडना तें अघटीत म्हणजे मना सुद्दां नाशिल्लें. कारण सगळ्यो लायटी बंद करून हो लायनमॅन आमचो वीथ ऑल म्हजे म्हायती प्रमाणे सगळे ताणें घातिल्ले आनी वयता. करंट कसो आयलो कितें आयलो हेचेर हांव भाश शकत ना. सगळ्यांत पयलीं तांच्या कुटुंबाच्या दुखान हांवूय सहभागी आसा. अशें कितें जावप म्हणजे पयलीं म्हणजे आरोग्याचे पावर डिपार्टमेंटाचेर येता, त्या डिपार्टमेंटाचेर येता. त्या खातीर प्रत्येक इंजिनियरान आपले तरेन गोश्टी काबूत रावपाचे प्रयत्न करपाक जाय. हांवें ह्या घटनेची सिरियसनेस पळयला. हांवें ऑलरेडी डिस्कस विथ द चीफ इंजिनियर मिस्टर स्टीफन टू मेक अ प्रॉपर इन्क्वायरी इन द मॅटर विदीन 24 hours and submit a due report to me within 48 hours. अशें म्हणून थारावला. त्या प्रमाणे he has sent his team to Warpay. He told that they went to त्यांचे जे बॉडी एक्सचेंज आमचे मागचे थंय गेले आनी त्या नंतर ते वाळपय होंडा ह्या भागात वचून इन्क्वायरी चालू आसा. तोपर्यंत हांव कांय भाश्य करचो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. सावड्डे मिराबाग वाठारांतल्या प्रस्तावित वादग्रस्त बंदाऱ्याच्या विशयावेल्यान गांवांत थळाव्यांचो 2 गट जाल्यात. मात हे दोनूय गटांचो बंदाऱ्याक मात खर विरोध. हे दोनूय गटांनी एकमेकावट खर आरोप प्रत्यारोप केल्यात. पळोवया पुराय बातमी. सावड्डे मिराबाग वाठारांत येवपी प्रस्तावित बंधाऱ्याक थळाव्यांचो खर विरोध आसा. फाटल्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत ह्या विशयाचेर बोवाळ जाल्लो. देखून सरपंचाच्या गैरहजेरेंत उपसरपंचा सयत 9 पंच वांगड्यांनी ह्या प्रकल्पा आड थाराव पास केल्लो. मात सध्या ह्या बंधाऱ्या वेल्यान गांवांत 2 गट जाल्यात. हे 2 गटांचे एकमेका आड आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. एक गट थळावो पंच संजय नायकाचो आसा. आज हे प्लॉटाचे हो बंधारा येता, हे प्लॉटाचे बॅरेज येता जाल्यार तेजी कितें से आसा हांगसर तेणी कितें ऑब्जेक्ट केलें ना. जर सपोज इज वन ऑफ द लिगल हेर ऑफ द प्रॉपर्टी जाल्यार तेणी कितें ऑब्जेक्ट केलें. आज WRD ते प्लॉटाचे बांदता हे तेजी जी हे आसा तेजी जी ऑथेंटिकिटी आसा किंवा तेजी जी हे आसा म्हणजे कितें प्रामाणीकपणां ते हांगा दिसून येता की हो प्रोजेक्ट तेजी संमतीन जाल्ला म्हणून. ह्या प्लॉटार बंधारो येना जाल्यार WRDची उदकाची टाकी येता म्हूण दुसरे गटाचो नरेश नायकाचो दावो. हे विशींची कागदपत्रां आपल्या कडेन आसात म्हूण नरेश नायक सांगता. WRDचे मदीं म्हाजी भाटायली म्हाका सांपडले. तांकां हांवें विचारलें बाबा तुमी हांगा कित्याक आयले. तर म्हणूंक लागले ते म्हणपाक लागले ही प्लेस आमकां सांच्यान हाडून दाखयल्ली ती कोणाली ती म्हळी म्हाजी. कित्याक लागून येयल्या हांवें विचारलें तांकां. तर म्हणपाक लागले ही प्लेस आमी हांगा टाकी बांदता ती टाकी उदक टाकी स्टोर करून हें उदक पंपींग करून वापरपाचें अशें म्हणून तेंच्यान म्हाका सांगलें. हांवें म्हळें हांव तुमकां सांगता मागीर. संजय कॉन्टेक्टाक घेवना असोच घेतलो ना.
म्हणून संजय राय चाळवाला आपल्या मिडलमेन घेतला ना म्हणून संजय चाळवाला आणखी आता तो बंधारो म्हणून पोवाड म्हणतात तो ऍक्च्युली बंधारा येईना तो येता की टँक येता पंपिंग करून उदक वापरपाचें आणि जी हांवें गव्हर्मेंटाक प्लेस दिल्या त्या क्रेडीट म्हाका टोटल जाल्ले आहा तितून कांयच येना. दोन्ही सद्याक मिराबाग ह्या गांवांत 2 गट जाल्ले आसा, एक पंचाचो आनी एक दुसरे तेंचो, जे दोगांयनी खरें अपोज करता पूण एक्झॅक्टली दोगांयले विचार न जुळ्ळ्या मुळे दोगांय भितर कॉन्फ्लिक्ट जाल्ले आसा आनी खंय तरी हेका लागून सद्याक एक्झॅक्टली कितें निर्णय जातलो आनी कितें घडटा हेजेर लोकांक प्रश्न पडलेलो आसा. मुगाळी तशेंच फालें आनी मिराबाग हे गांवांनी खंय तरी हेचो अफेक्ट जाला आनी तशेंच सोलिया अफेक्ट जातले म्हणून मिटींग जाल्यो पूण खंय तरी हो एक म्हणल्यार एक गट पयलीं पंचाचो गट पयलीं एक प्रेस मिटींग घेता, दुसरे वाटेच्यान तेच मिराबागाचे दुसरे एक गट आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता. हेजेर खंय तरी लोकांक खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जाता एक्झॅक्टली कितें घडटा तें हेजेर खंय तरी सरकारान जे बीजेपीचे दोनूय गट आसा बीजेपीचे आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. सावड्डेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर कृष्णानंद पेडणेकर. आतां मडगांवच्यान प्रवास करप्यां खातीर महत्वाची खबर. मडगांव पावर हाऊस ते रावणफोंड वचपा खातीरचो रस्तो येरादारी खातीर सध्या तात्पुरतो बंद केल्लो आसा. मंगळारा राती काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा वेळार भूस्खलन जाल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. केपें नाविली सावन प्रवास करप्यांनी रेल्वे स्टेशन कोलर मोरड रस्त्या वेल्यान प्रवास करचे. तशेंच पावर हाऊस रस्त्या वेल्यान यो वच करप्यांनी दवरले वटेनच्यान प्रवास करचे अशें कळीत केल्लें आसा. आम्ही सध्या आसात पावर हाऊस सर्कला कडेन आनी जी प्रमाणे म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे पावर हाऊस सर्कला कडल्यान जो रावणफोंड वचपाचो रोड आसा तो सद्याक ट्रॅफिका खातीर बंद केल्लो आसा. हो रोड काल सांजेच्यान म्हणजे लेट राती एक आदेश काडलो आनी ताजे नंतर हो रोड बंद केलो. सद्याक ट्रॅफिक जे आसा ते ट्रॅफिक आसा जे केपेच्यान ट्रॅफिक जावं त्या सायडीच्यान जे ट्रॅफिक येता नावेलच्या मांडपांतल्यान बी ते ट्रॅफिक मडगांव येवपा खातीर रेल्वे स्टेशन कोलमोरोड म्हणजे ओव्हरब्रिज वयल्यान हे मडगांव शहराक वता. आनीक जे हांगच्यान पावर हाऊसा कडल्यान ट्रॅफिक आशिल्लें ते दवरलेच्यान केप्यां वचपाक तशें डायवर्ट केल्लें आसा. जो मेन रस्तो जो आसा तो बंद आसा ताका लागून सगळो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. हो रस्तो बंद करपाचो कारण म्हणजे जे नवे पुलाचें काम चालू आसा ओव्हरब्रिज रेल्वेचो ते काम चालू आसतना पोन्ने पुलाची माती मातशी ढसळपाक लागली आनीक लँडस्लायड जावपाचो धोको आशिल्लो कारणान पुलाक मातशें डॅमेज जावपाचो धोको आशिल्लो कारणान मोठो अनर्थ टळपा खातीर हो जो रस्तो आसा तो बंद केल्लो आसा. सद्याक म्हायती मेळटा ते प्रमाणे ऑफिशियल ताजेर इन्स्पेक्शन चालूच आसा आनी कितें तरी खबरदारीचो उपाय घेवपा खातीर सद्याक उपाय योजना करपाचें चालू केल्लें आसा. मोठ्या पावसाक लागून हाका खूब आडखळ येता. सतततर पावस पडटा ताका लागून खूब आडखळ येता. तरी आसतना ऑफिशियल्सांनी आज सकाळी इन्स्पेक्शन करून आतां परतो रिपोर्ट सबमीट करून ताजे नंतर डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम थंय पाविल्ली आनीक बाकीचे एमएलएनी बी ते इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. पूण ताजेर कसो उपाय करप प्रोटेक्शन कशें दिवपाचें हे तांचे सद्याक जे आसा ते ताजेर विचार विनमय आनीक टॅक्निकल एक्सपर्टा कडल्यान हाजेर ताजी राय घेवपाचें हें चालू आसा. सो ताजे नंतर मुखाल्ले स्टेप घेतले. पूण आतां पर्यंत म्हायती मेळटे प्रशासनान हो रस्तो बंद दवरलेलो आसा आनी हो असोच बंद उरतलो जो पर्यंत ताजेर उपाय योजना जायना जावं लँडस्लायडीचो धोको जो आसा तो पयस जायना तो पर्यंत हो रस्तो बंद आसतलो. हाजी मातशी सगळ्यांनी दखल घेवची आनी ट्रॅफिक जे आसा ते जे पणजे जावं पावर हाऊस सायडीच्यान जे ट्रॅफिक आसा केपें वचपाचें तें ट्रॅफिक आसा जावं कुंकळे वचपाचें तें ट्रॅफिक डायवर्ट करून दवरलेच्यान मिलिटरी कॅम्पा कडेन तशें वता आनी जे केपें साकून येता ते मडगांव भितर येवपाक जावं पणजे वचपाक जाल्यार ते रेल्वे स्टेशन टू कोलमोरोड ओव्हरब्रिजा वयल्यान हे ट्रॅफिक डायवर्ट केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकानेकर. देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडांच्या हस्तुकी मुरगांव वास्को एमपीएन 3 प्रकल्पांचो शुभारंभ जालो. 3 मेगावॅट सौर उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प, बर्थ 10 आनी 11चेर 2 मोबायल हार्बर क्रेनी लॉन्च तशेंच कोळशाची हाताळणी करपा खातीर बांदिल्ल्या डॉमांचें उक्तावण जालें. मरमगवा पोर्ट ये तो बहुत ही मरीटाइम हेरिटेज का पोर्ट है. यहाँ पे वास्को सिटी है जहाँ पे पोर्ट, रेल, रोड और एयरपोर्ट सभी कनेक्टिविटी सिंस फ्रॉम द लिबरेशन ऑफ द गोवा यहाँ पे अवेलेबल है.
दिस इज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ द गोवा, जो हमेशा के लिए गोवा के इकोनॉमिक में उन्होंने हमेशा के लिए भर दिया है। और ये दिस इज एन फर्स्ट सिटी विच हैविंग कनेक्टेड विथ ऑल दिस 4। इसीलिए आप जो 3 प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इसमें हम जो फर्स्ट विच इज सोलर पावर प्लांट which is generates 4.5 millions of the unit, which is a clean energy annually, which reduce the carbon emission 3,800 tons per year, and which will meet the 100% port electricity requirement वो complete करेंगे। इसलिए मैं पोर्ट मैनेजमेंट और उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं कि फर्स्ट ग्रीन पोर्ट स्टेटस इस मैरीटाइम इंडिया डिवीजन में 2030 दे विल अचीव, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मोदी जी की लीडरशिप में माननीय सोनोवाल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सो दैट ही हैड अचीव्ड द ग्रीन इनिशिएटिव्स इन दिस पोर्ट। अगेन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कार्गो हैंडलिंग, वो भी प्रोजेक्ट आज आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और द थर्ड वन इज द सस्टेनेबल कोल हैंडलिंग कवर्ड डोम फैसिलिटीज। सालों से हमारी डिमांड थे कि यहाँ पे जो कोल हैंडलिंग ओपनली हो रहा था, वो कोल हैंडलिंग यानी उसको डोम फैसिलिटीज होनी चाहिए। यानी बार बार यहाँ पे बाजू में जो लोग रहते थे, कोल की जो पोल्यूशन होता था, उस पोल्यूशन से बचने के लिए दिस डोम फैसिलिटीज विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। नाउ हमेशा के लिए कोल का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, इसलिए यानी द SWPL मीन्स द JSW इंफ्रा, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि लोगों की डिमांड सुन के आपने डोम फैसिलिटीज अवेलेबल यहाँ पे की है। तो हमेशा के लिए गोवा पे दिस विल बी द वन ऑफ द ग्रेटर स्टेप इन द कोल हैंडलिंग। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कुंकळ्ळी नगरपालिकेच्या नव्या वेवसायीक इमारतीची सामकी चवथीकाय जाल्ली आसा। देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान हांगासरल्या भौशीक शौचालयांत बुरशेपणां वाडल्यात। मजगतीं निधी आयल्या उपरांतूच आमी ह्या इमारतींत स्थलांतरीत जातले अशें कुंकळ्ळी नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लेंड्री मास्करेनस हांणी सांगलें। ही पळयात कुंकळ्ळी नगरपालिकेची नवी वेवसायीक इमारत। भायल्यान नितळ मात भितरल्यान पळोवशात तर तुमकां अजाप जातले। सरकारा कडल्यान निधी मेळटकीच आताची नगरपालिका ह्या इमारतीत स्थलांतरीत करपाची आसा, पूण 5 वर्सां जावन लेगीत धड वीज तशेंच उदकाची पुरवण लेगीत सारकी नाशिल्ल्यान सध्या ह्या इमारतीत आशिल्ल्या दोतोर तशेंच हेर दुकानदारांचे सामकेच हाल जाल्ले आसात। देखून बेगोबेग नगरपालिकेन हाची दखल घेवची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या। देखून ह्या इमारतीच्या देखरेखी खातीर निधी आयलो काय फुडली पावलां उबारतले अशें नगराध्यक्ष लेंड्री मास्करेन्सान सांगला। हांव आयज ह्या बिल्डिंगे आमची कमर्शियल बिल्डिंग कुंकळ्ळे थिंग उबो आहा, जे की ह्या बिल्डिंगे उदकाची सुविधा मातशी पूर्ण ना। हिंगा उदक कांयच येना, टॉयलेट म्हणटा ती सामकें बाद जाला आहाय, आनी थिंग लायट ना, लायटी प्रोविजन ना, उदक येना हिंगा। आता हिंगा फुल स्विंग आता शॉप चालू जालाय, मुखाल्ली जी शॉप आहाय पळय ते सगळे ऑक्शन जावन फुल स्विंग चालू जालाय। थिंगा आता खुबशे लेडीज कामां आहाय, त्या लेडीजांक टॉयलेटीक वचपाक खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागला। सो हेका लागून आमी सदांच म्युनिसिपालिटी सीओक सांगताय, जावं चेअरपर्सना हे सगळ्यांक सांगत आहाय। सो म्हाका म्हणणें इतलें की बेगीनच्या बेगीन हिंगा आता डॉक्टर आहाय, 2 डॉक्टर आहाय प्लस रेडिओलॉजी आहा, तेन्ना खूब मुतो चॅकअपा जाय जाल्यार हिंगा त्रास जाता। टॉयलेट जाय पडटा, पण टॉयलेट हिंगा चयल्यार उदक ना, आनी म्युनिसिपालिटी मेंटेन्स आज म्युनिसिपालिटी जवळ जवळ 5 वर्सां जावपाक येयली, 4 वर्सां कंप्लीट जावन 5 वर्सां जावपाक येयली इनॉग्रेशन जावन। ना तर हिंग म्युनिसिपालिटी सेपरेट जाता, ना जाल्यार हें जाता म्युनिसिपालिटीचें मेंटेनन्स जायना, बिल्डिंगेक क्रॅक येवपाक लागलाय। एक लेबर हिंगा म्युनिसिपलचो लेबर आसपा जाय 24 सेक्युरिटी प्लस हिंग काम करपा मेंटेनन्स सकाळी एक सान मारता, मॉप तर मारले ना कित्याक उदक ना, ह्या बिल्डिंगेक उदक ना, ताका लागून मॉप मारलेच ना हांवें। सो मागता अथॉरिटी कितले म्युनिसिपल इंजिनियर सीओ हे कोण आहाय पळय तांकां येवन एक फावटी लक्ष दियाय। सेटिंगा आतां आमगेले 38 लॅक्स सेक्शन पळय, आमी हितूंतल्यान बरोबर ओपन जाय, म्हणजे कितें फांडा घालून आमगे तितून तो बसना तितून न्यू बिल्डींग आमगेले। हय हय, ह्या 2 म्हयन्या भितर जाता हय फूल। आमी हाके व्हरपाक सोदताले ओल्ड, म्हळ्यार ताका ते लायटी कनेक्शन ना,
ती उदका कनेक्शन नासलें न्यू बांदून दिले तेणें आमकां अजून लायटी कनेक्शन ना तेका तेच काय ना टॉयलेट बी सारखे चलना तेंगे टॉयलेट पहिले टॉयलेट सारको ना जेच मोठा थिंग काम करता ते फ्री तेंकां हांवें पयला तेका लागून सांगता आता हय टॉयलेट कितें चलना सामके बंद आहा मरे बंद तेका चाय आसताय बंद ना लॉक ना ते कोताय चाय तेको आहा शॉपाल्या कडेन ते आपल्या जाय ते वत कोताय बी तो वयताय बंद दवरना लिफ्ट पुसा सारको पळय काय पाहिजे ना आमी लिफ्टीक वर्सा 1.5 लाख फारीक कोताय आमगे ते शॉपा मेळटा थिंगा गेले तें चिंतनाय लायट आनी उदक मुन्सिपाल्टी दिना तूं शॉप येयली तुवें कनेक्शन उदकाचें लायटीचें तुवें ओन शॉपकिपरान घेवपा जाय बिलूय तेणें भरपा जाय गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात. प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.